विरोधक आपूण एक वर उलयता म्हणजे ऑलमोस्ट 4 वरांचें उत्तर म्हाजे कडल्यान अर्द्या वरानूच अपेक्षीत करता. म्हणून तांच्यांनी एक्चुली खरें म्हणजे आमच्या रुलींग सायडींतले सगळे खूब कमीच उलयता. फुडले फावटी तुमी सारकेंच कितें तें डिवायड करून दिवचें. आनी हांव तितून चड वेळ वचना. आज नॅशनल हँडलूम डे. तुमी कुणबी शॉल तुमी घातला त्या ती सगळ्या विवरांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की आमी कुणबी शॉल हो आमी परत एकदां रिवायव करपाक शकले आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात कुणबी शॉल जो आहा पळय न्ही हो आज दिसपाक लागलेलो आहा. स्पीकर सर, आयज ह्या विधानसभेच्या मान्सून सत्राचो हो समापनाचो दीस आसा. फाटले 4 आठवडे बजेट आनी विविध खात्यांचे डिमांड्स ग्रांट्स हाजेर भासाभास जाली. आमच्या विधानसभेचें ब्रीद वाक्य आसा, लोकशक्ती विशेश असते, म्हणजे पावर टू द पीपल. लोकांनी आमकां सगळ्यांक आपले प्रतिनिधित्व म्हणून निवडून दिल्यात आनी आमची जबाबदारी आसा की लोकांची दिशाभूल करची न्हय. सरकाराचेर शेक काडूंक जाय म्हणून बेशूट आरोप करप, प्ले टू द गॅलरी करप ह्यो गजाली अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द हाऊस आनी म्हणूनच अभ्यासोनी प्रकटावे ही भुमिका आमची सगळ्यांची आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हें सांगून हांव डिमांड नंबर 5 डिमांड नंबर 5 प्रोसिक्युशन, डिमांड नंबर 6 इलेक्शन, डिमांड नंबर 17 पुलीस, डिमांड नंबर 18 जेल्स, डिमांड नंबर 21 पब्लिक वर्क, डिमांड नंबर 22 विजिलन्स, डिमांड नंबर 23 होम, डिमांड नंबर 25 होम गार्ड एंड सिविल डिफेन्स, डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस, डिमांड नंबर 30 स्मॉल सेविंग्स एंड लॉटरीज, डिमांड नंबर 32 फायनान्स हाजो कटमोशनाक विरोध करता आनी म्हाजे विचार मांडटा. स्पीकर सर, हांव तेच ऑर्डरीन वयता आनी ऑर्डरीन वयता आसतना तांच्यांनी जे कट मोशन मांडल्या हाकाय बी हांव उत्तरां दीत वता, म्हणजे जेणे करून टायम कमीत कमी टायमात हांव ते सोंपोवपाक शकतलो. स्पीकर सर, कन्विक्शन रेट ऑफ द क्रिमिनल केसीस हाजेर कंटिन्युअसली सगळे जाण उलयले आनी खास करून एडवोकेट कार्लूस बापूय उलयलो, जो एक्चुली फाटले फावटी 18% आशिल्लो. म्हणजे हांव 22-23 सांगता तो 24 33% आसा. कंपॅरिजन करीत जर लास्ट इयर जाल्यार ताच्या पेक्षा हे फावटी म्हणजे आमी कन्विक्शन रेट जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला, डबलीन वाडला म्हणपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युटर्स जे आसा पळय न्ही, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, JMFC कोर्ट ह्या सगळ्यांनी खंयसरूच आमच्या कडेन शॉर्टेजीस ना. APP आनी PP आमी सगळी कडेन आमी दिता. आमचे परफॉर्मन्स अवर प्रोसिक्युटर्स हो कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. होम डिपार्टमेंटूय मॉनिटर करता, तांकां टायम टू टायम ज्यो ट्रेनींग दिवपाक जाय तेंय करता. आनी एक्विटल आनी डिस्पोजल ऑफ द एप्लिकेशन हे क्लोजली आमचो DGP डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, चीफ सेक्रेटरी हेय सगळे मॉनिटर करता. अजुनूय हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की कंटिन्युअसली हे मॉनिटर करचें म्हणून. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलय 2024 हे डिपार्टमेंटात लागू केला. ताजे ट्रेनींग प्रोग्राम्स आमी टू द प्रोसिक्युटर्स, पोलीस ऑफिशल्स, आमचे IRB स्टाफ्स ह्या सगळ्या जाणांक न्यू क्रिमिनल लॉजचे तेजे ट्रेनींग दिवपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम नॅशनल कॉन्फरन्सीस ही मुंबय आनी बाकी ज्या जाग्यार जाता त्याय जाग्यार ती आमी सगळी वचून एटेंडूय आमचे सगळे प्रोसिक्युटर्स करता. हाज्या भायर आमी वेगवेगळे आमचे PP वचून नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी फोंडे, त्याच बरोबर स्टुडंट ऑफ द साळगांवकर लॉ कॉलेज, NIT कॉलेज, IIT कॉलेज हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. आनी ताज्याय भायर दूरदर्शन आसतले किंवा बाकी सगळी कडेन आमी वेरियस पद्दतीचे प्रोग्रामूय करता. आमी आमचे वेरियस ट्रेनींग प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे APO NGO घेवन, हेल्थ ऑफिसरांक घेवन, POSCO एक्ट हाज्या खातीरूय बी वेगवेगळ्यो ट्रेनींग प्रोग्राम सुरवात करता. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युशन जे आसा पळय न्ही हे आमी सुरवात केला. त्या खातीर तुमी जो म्हटला पळय न्ही एक्विटल रेट तो अजुनूय बी आमकां खूब आमी सहसा म्हणजे हे जे आसा पळय न्ही एक्विटल रेट आमी वाडोवपाक जाय हाज्या खातीर कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेयत आसा. स्पीकर सर, हांव इलेक्शनाचेर वता आनी इलेक्शनाचेर वयता आसतना तशें हार्डली थोडे जाण इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयल्या. आनी इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर आमकां थंयसर एक म्हणजे ह्या आमकां आमच्या डेप्युटेशनाचेर आमकां स्टाफ घालचो पडटा, कारण ताका फूल टायम काम नासता. तांकां काम जे आसा हे ड्युरींग द इलेक्शन पिरियडूच आसता. रोल आनी बाकीचो कितें आसा हो इलेक्शन कमिशन वीथ द कन्सर्न वीथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशन टायम टू टायम अपडेट करप, परत फक्त डिलिशन एडिशन
हें काम जें आहा तें स्टेटीचो इलेक्शन कमिशन करीत आसा. त्या खातीर ताका लिंक जी आसा ती प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स बर्थ डेथ रेट हाज्या कडेन लिंक करून ते आमी जे डिलीट जावपाचे आहा ते आमी इन्स्ट्रक्शन टू द BLO हे दिवपाक लायता. त्यांचो थोड्या जाणांचो DA PA कितें उरला पळय न्ही तो आमी जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक लायता. बट इलेक्शन कमिशनाचें ऑफिस हें आमचें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा तें करता स्पीकर सर. हांव ताजेर व्हडले एक 2-3 कट मोशन्स तुमी घातलेले बट तरी सुद्दां म्हणजे ह्या विशयाचेर हांव आमचें हें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. स्पीकर सर तिसरें म्हणजे थर्ड डिमांड इज द पुलीस. आणि पुलिसीचेर उलयता आसतना बरेच जाण म्हणजे पुलिसांचेर फार मारपाक जाय काय कोणाचेर फार मारपाक जाय म्हाका खबर ना अशा फार मारून उलयल्या. बट हांव एक गजाल सांगता की तुका जर दिसता आसत की बाबा आमचे पुलीस SB आसतले क्रायम आसतले एंटी नार्कोटीक आसतले हे सगळे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे विजील म्हणजे क्लोज लक्ष दवरून ताजेर मॉनिटर करीत आसता. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तूं उलयतना उलयलो की खंयच्या तरी इश्कॉलान ड्रग्स मेळटा म्हणून. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा एंटी नार्कोटीक सेलचो PI इन सिवील तुका मेळपाक येतलो. तूं कॉन्फिडेन्शियली ताका नांवां दी. तुका खंयसर दिसता ती सस्पेक्टेड दी. ताजेर एक्शनूय जातलें आनी तरी जावंक ना आसत जाल्यार म्हाका सांग. हें हांव ज्या आमदारांनी ह्या विशयाचेर सांगलां तितक्या आमदारांक हांव पर्सनली मेळपाक लायलां. हांवें ताका सांगलां पर्सनली मेळपाक लायलां. आमी भायर उलोवच्या पेक्षा आमकांय बी म्हणजे झिरो डावन जाल्ले जाय. आमी ड्रग्स टॉलरेट करिना आनी ह्यान फुडें केन्नाच करचें ना हें हांव सरळ सांगता. आनी म्हणून ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर मागीर आमचे SP नॉर्थ SP सावथ आसूं किंवा एंटी नार्कोटीक सेल आसूं किंवा खंयचेय दे वील स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून ते क्रॅकडावन करतले. मागीर ते कसले आसूं कॅमिकल आसूं किंवा तो गांजा आसूं किंवा आनी कितें आसूं. म्हणजे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आमकां भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें एक केस फक्त नांव घेयनासतना सांगता. पयर म्हाका हांव दिल्ली गेल्लो थंय एक गोंयकार महिला मेळ्ळी. ती म्हणाली आपल्या चल्याक भितर उडयला म्हणून हांवें सहज म्हटलें म्हाज्या वांगडा म्हाजो OSD आसलो चॅक कर केस कितें ती. तेणी ऑनलायन ड्रग्स मागयल्ले आनी ताका शेवटी तो रॅकेट क्लियर कट आर्किटेक्ट शिकतालो भुरगो. ताका लास्ट ताका धरलो आनी तो भितर उडयला. आतां आमी त्या खातीर म्हणजे हांव सगळें पुलीस सगळें करीत आसा पण आमी हेजो अवेरनेस जो आहा पळय न्ही होय खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा म्हणजे ड्रग्साच्या बद्दल सेन्सिटिवनेस आनी अवेरनेस हो क्रिएट करप गरजेचें आसा. स्पीकर सर रिडक्शन इन क्रायम आमी जें म्हणटा की क्रायम रेट जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली क्रायम रेट कमी जावपाक जाय. तो डिक्रीज 22.83% ड्युरींग द इयर 2023 जाला. डिटेक्शन इन क्रायम हो रेट जो आसा पळय न्ही वाडत 90% डिटेक्शन केसीस आमच्यो दर वर्साक जाता. एक्शन इन ड्रग्स हांवें सांगलें की हाल्लीच आमी 172 kg ड्रग्स वर्थ ऑफ ₹5.5 kg हो सीज केला. 159 kgचो ड्रग्स हाल्ली म्हणजे हाल्लीच्यो 2 हे ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो कंटिन्युअसली हे केला. त्या खातीर हे सगळें सांगता आसतना आमी रिडक्शन इन क्रायम करपा खातीर इनक्रीज द फोकस ऑन द स्ट्रीट क्रायम. Okay, more police visibility, zero tolerance, tenant verification, focus on the evidence-based, public outreach, okay, tourist friendly and improving the health of the staff. हाजेर भर दिला. पुलिसाक स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सगळ्या टायम टू टायम करीत आसा. ट्राफीक मॅनेजमेंट म्हणजे एक्सिडंट ही एकूच हो नोट पॉट गायल्लो अबाउट ड्रग्स बीन पळयला बस तुका म्हाका बस सांगला तेजे उलय बस जाणा उलयता मरे बस तेजे उलय सर हांव पुलिसाचेर उलोवंक सोंपोवच्या पयलींच तो उलोवपाक लागला. ना तूं ड्रग्स हांवें सरळ सांगलें सर हांव उलयता म्हणून सांग. तो उलयताना डिस्टर्ब करूं ना. तो बरें 1 वर उलयला. 4 एलोपे म्हणून 1 वर उलयता. अरे स्पीकर सर ते बरें अरे आज पिलोटीन 8 आसा म्हणून सांगलें बस उलय मातशें उलय कंप्लीट करून सर ट्राफीक मॅनेजमेंट आमकां एक्सिडंट हो आमकां मॅनेज करपा खातीर टायम टू टायम ट्राफीक मॅनेजमेंट करप हें गरजेचें आसा. आनी रिडक्शन इन एक्सिडंट तशें पळोवंक वचत ओके डे बाय डे व्हेकलचो नंबर वाडत आसा. व्हेकल 4 व्हिलर 2 व्हिलर रेंट अ बायक रेंट अ कार सगळ्यो ट्युरिस्ट येवपी व्हेकल्स आनी ताज्या भायर ड्रंक अँड ड्रायव्ह ह्योय केसीस वाडत आसा. म्हणजे आमदार विजय उलयता आसतना तेणी फक्त 7च वापरले अशें ना. आमी ड्रंक अँड ड्रायव्हूच तुका आन्सर कोणी दिला कितें दिला तें म्हाका खबर ना. म्हाका कॉपी धाडून दी मागीर आतां सांगना.
बट ड्रंक अँड ड्रायव्ह हाचेर फायन मारलेल्योच केसीस कितल्योश्योच आसा आनी आमी भितरूय उडयल्ले आसा, लायसनाय कॅन्सल केल्ली. हांव जाय जाल्यार तो दाखयता. हां, ते आन्सर कदाचित चुकला आसत, हांव ना म्हणना, कदाचित चुकला आसत, बट केसीस ह्यो कितल्योश्योच खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. म्हणून हांवें वदर इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की तेजेर आन्सर दिता आसतनाय ते सारके दिवपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आमी टार्गेट करता की हाजे खातीर जो प्रिकॉशन्स मेजर्स जे घेवपाक जाय, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हाच्या खातीर कंटिन्युअसली आमी वर्किंग करता आनी हाजेर आमचो लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरून कितें करप हाज्या खातीरूय बी आमी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी ट्राफीक रुल्स आनी बाकीचो अवेरनेस स्कुलांनी आमी त्या खातीर मेन कशें आसा, सुदारतले आसत जाल्यार स्कुलांनी जो अवेरनेस करपाक जाय तोय अवेरनेस स्कूल कॉलेजीस लेवलाचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. स्पीकर सर, रिगार्डींग द क्रायम ब्रांच, आमी पळयता की क्रायम ब्रांच जी आसा पळय न्ही, आतां पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीची स्ट्रिक्टली आमी एक्शन्स जे आसा तेजे घेयत आसा. स्पीकर सर, हांगासर वेगवेगळे ड्रग्स सीज करप आसतले, लिकर सीज करप आसतलें, वेगवेगळ्यो गॅम्बलिंगच्यो केसीस आसतल्यो, स्टेटीत ज्यो कितें जाता ताजेर आमी टायम टू टायम सायबर फ्रॉड आसतले हाजेर सातत्यात अशा पद्दतीचे सायबर क्रायम जे रायबंद्रा ताजो वेवस्थीत लॅब एस्टाब्लीश केला आनी थंयच्यान ही ब्रांच ही काम करता. स्पीकर सर, जी इंटरस्टेट बाकीची कितें ह्यो गँग्स किंवा जे ऑपरेट करतात विशेश करून सायबर क्रायमच्या बाबतीत ते सगळे सोदून काडपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट्स तांच्या कडेन कम्युनिकेट करून ह्यो केसीस क्रॅकडावन करपाचो प्रयत्न करता आनी टायम टू टायम हाच्या खातीर ट्रेनींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करीत आसा. स्पीकर सर, आमी सायबर क्रायमचो म्हणजे मनी फ्रॉड जो जाता पळय न्ही तेतूंतल्यान आतांच 6.5 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली आमी वाचयले. म्हणजे तेंच्यांनी ट्रान्सफर केल्लो टायमार तेंच्यांनी फोन केलो म्हणून तेंचो अकावंट सीज करपाक शकलो, ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला. फुडलो प्रोसेस सुरू आसा तांचो तांकां अकावंटा वयल्यान पयशे मेळोवन दिवपा खातीर. आतां पर्यंत सायबर क्रायमाचो अवेरनेस आमी यंग युथाच्या मदीं जवळपास 23,000 लोकांच्या मदीं हो कंटिन्युअसली कशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायम्स जावपाक शकता त्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तो तांकां अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो सगळ्यांच्या मदीं आमी केलो आनी वेगवेगळी आमी हेजो सायबर क्रायमाचो हेल्पलायन नंबर इज 1930 हाजेर टायम टू टायम आमी कंप्लेन कर हेंय कंटिन्युअसली सांगत आसता. स्पीकर सर, आमी SIT लँड ग्रॅबिंग केली आनी SIT लँड ग्रॅबिंग केली म्हणून तरी लोक अवेर जाले, नाल्यार हेजी लँड तेका वीक, तेजी लँड हेका वीक, ही फ्रॉड फाटले 15-20 वर्सां कंटिन्युअसली चालू आशिल्लें. ते बंद जालें. आतां जमीन घेवपी सुद्दां आपले पेपर चड करून व्हेरीफाय करपाक लागलो. जो फॉरेन कंट्रीन आसा तोय टायम टू टायम आपले टायटल चॅक करपाक लागलो. सगळे जाण ती प्रॉपर्टी सेव जाली म्हणपाक काय हरकत ना. अश्यो जवळपास 49 अरेस्ट, म्हणजे एकट्याक 2-2दा 48 केसीस रजिस्टर्ड जाल्या आनी 49 अरेस्ट आमी आतां पर्यंत केल्यो. 93 अनक्लेम प्रॉपर्टीज आज गव्हर्मेंटा कडेन आसा. गव्हर्मेंट कंटिन्युअसली तेजेर SIT कमिशन घातलें, तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो, तो रिपोर्ट आमी एक्सेप्ट केलो आनी तेजेर आतां परत कोर्ट आनी हें तें सुरू आसा. त्या पद्दतीन स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमकां एक्सपडायट करून आमी जशें म्हटलां जेची लँड जेका आसतली ती तेका दितली, जी नो मॅन लँड आसत जाल्यार ती उरतली. बट हाज्या फुडें म्हणजे जे डॉक्युमेंट फ्रॉड करप आनी लँड विकप ही प्रकरणां खुबशी कमी जाल्या म्हाका दिसता. आज एक पेपराचेर येयल्या जाणा ती जायत रावता, ती फाटली जाल्ली आहा पयलीं ती आसतली. त्या खातीरय तेजेर आमी कंटिन्युअसली वर्किंग करीत आसा. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटीक पोलीस स्टेशन पणजे हे स्पेशली म्हणजे नार्कोटिकाचेर काम करता आनी ताच्या खातीर ताका म्हणजे पुराय 171 किलो ड्रग्स 5.47 crores ऑफ रुपीज इंटरनॅशनल मार्केटान तेजी व्हॅल्यू आसा. अशें 2दा हाल्ली. ह्या 2024 म्हणजे 23-24च्या मदीं 2दा रेड जाली आनी तेकाच लागून आमी मॅक्झिमम केसीस ह्यो NDPSच्या अंतर्गत आमी बूक करता आनी त्या खातीर ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही तांकां हे हॅबिच्युअली अशा पद्दतीचे आसा पळय न्हू हांकां सगळ्या जाणांक PIT and DS रिकमेंडेशनच्या अगेन्स्ट तांकां हॅबिच्युअली रिपिटेड ऑर्डर तांकां मॅक्झिमम केसीस ह्यो बूक करता. स्पीकर सर, हाजेर कंटिन्युअसली कोस्टल बेल्ट आनी बाकीच्या कडेन आमी अवेरनेस जो आसा पळय न्ही हो करीत आसा. स्पीकर सर, इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल ह्या सेलाच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो केसीस
budgetary allocation na. Last 2 years, there is no स्पीकर budgetary सर, provision. दीस होय सेल आमचे खूब बरें काम जे आसा पळय न्ही इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल करता ज्या अशा पद्दतीच्यो फ्रॉड केसीस ज्यो इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेला कडेन येता त्यो केसीस इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल हँडल करता इकॉनॉमीक फ्रॉड जावचे न्ही म्हणून अवेरनेसचे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे त्या सेलाच्या अंतर्गत करता हेज्या व्यतिरिक्त कोंकण रेल्वे मारगांव स्टेशन हे सेपरेटली काम करता आमी एक कित्याक तर रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी वेगवेगळे लोक तांकां टोटली मॉनिटर करून विशेष करून हांगासल्यान येवपी लोक हे गांजा हे घेवन येता तांकां मॉनिटर करप वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी तांच्या कडल्यान बाकी कसले क्रायम जावचे न्ही हाजेरूय वर्कींग जे आसा पळय न्ही ह्या पुलीस स्टेशनचें आमचें जाता स्पीकर सर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस फोर्स हो तितकोच आमचो विजील आसा तितकोच काम करता खूब बऱ्या पद्दतीन आनी तांकां लागपी कोस्टल वेगवेगळी पुलीस स्टेशन्स आसा सांगता आसतना की आमकां तांकां ज्यो कोस्टल बोट्स आमी ऑलरेडी नवीन बुकूय केल्या आमचे कडेन आत्ताच्या घडीक म्हाका दिसता 15 EM फास्ट इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट ही आमी परचेज केल्या वीच इज 5.5 crores रुपीज ती बाकीचे कडेन वता ऑलरेडी पयलींच्यो 2 ज्यो आशिल्ल्यो त्यो स्क्रॅप जाल्या सो दॅट ताच्या खातीर त्यो स्क्रॅपाक काडल्या परत आमी अजुनूय नवीन बोट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ताच्या कडल्यान घेवपाच्यो आसा स्पीकर सर हार्बर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा आमचे बाकीची कोस्टल पुलीस स्टेशन शापोरा कोस्टल पुलीस स्टेशन्स हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो पुलीस सेक्युरिटीज जे आसा पळय न्ही हे टायटन आमी सदोदीत करीत आसा तांच्या खातीर लागपी मॅन पावर किंवा बाकीचे सगळे 2 15 EM पेट्रोल बोट्स वीथ फेसिलिटी एनहान्स पेट्रोलिंग हे आमी घेवपाचे आसा रोखड्योच तांकां आजून नवीन ज्यो बोट्स हे आहा पळय न्ही त्यो आमी दितले स्पीकर सर वुमन पुलीस स्टेशन्स आमी स्पेशली वुमन क्रायमचेर उलयता आसतना आमी वुमन्स आनी चिल्ड्रन्स हाच्या खातीर स्पेशल वुमन पुलीस स्टेशन हे पणजेंतल्यान आमचें वर्कींग करता आनी ताच्या खातीर महिलांच्या मदीं भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस प्रोग्राम करप आनी तेंच्यो केसीस किंवा आतां जे केसीस वाडलेल्यो ज्यो दिसता पळय न्ही इट इज एन वुमन आमचे खूब वुमन पुलीस PSI आनी बाकीच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वुमन PSI जी आसा पळय न्ही अशा पद्दतीची केस रजिस्टर्ड करून घेवपा खातीर सातत्या थंयसर आसता आनी आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केसीस ह्यो सगळे कडेन रजिस्टर्डूय जावपाक लागलेले आसा एंटी टेररिस्ट पुलीस स्टेशन रायबंदर ही ब्रांच आमची थंयसर आसा आतां पर्यंत 32 बांगलादेशी नॅशनल स्टेईंग इल्लिगली हांकां डिटेक्ट केले आमकां जवळपास 61 काश्मीरी हांकांय बी व्हेरीफायड केले आनी तितूंतल्या तितून 38 काश्मीरीज वेर व्हेरीफायड आनी परत तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स हे ते इल्लिगली रावताले थोड्या जाणांक परत केसीस बूक केल्यो तांकां बाकीच्यांक धाडून दिले रेग्युलर मॉक ड्रील जो आसा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर फाटले फावटी थिवी हांगासर तर त्या लालाची वस्ती काय कितें तो थंयसरूय केल्लो अश्यो सोदून काडून थंयसर मॉक ड्रील करप आनी रेग्युलर कॅपेसिटी बिल्डींग थ्रू द सेंट्रल एजन्सीज हे करीत आसता स्पीकर सर आमचे कडेन त्या खातीर अशे एंटी बाकीचे सगळे पुलीस फोर्स सेक्युरिटी ब्रांच एट आल्तिनो ही बी हांगासर सेक्युरिटी ब्रांच ही विशेष करून हे इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां ऑर्गनायज करपाचे जाता तेन्ना आमी स्पेशल सेक्युरिटी ब्रांच फॉर एग्जाम्पल द G20 इव्हेंट आसतलो IFFI आसतलो नॅशनल गेम्स आसतलो लोकसभा इलेक्शन्स आसतले किंवा मेगा इव्हेंट आमी शंघाय कॉपरेशन्स ऑर्गनायजेशन्स VVIP विजीट्स प्रायम मिनिस्टर किंवा बाकीची जाता आमी सगळ्यांत बरी सेक्युरिटी आनी हे ह्या सगळ्या इव्हेंटाक दिली म्हणून स्पेशली वयल्यान होम सेक्रेटरीज जेन्ना आयला हांगासर दे हॅव एप्रिसिएटेड आमची बाकीचे सगळे G20 मिटिंग्स आनी शंघाय कॉपरेशन ऑर्गनायजेशन जे हांगासर जाल्ले त्या खातीर आमच्या पुलिसाक तेंच्यांनी शाबासकीय दिल्या टायम टू टायम तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची सेक्युरिटी आनी प्रॉम्प्ट ह्या पद्दतीन दिल्या बद्दल आमी स्टेट क्रायम रिकॉर्ड ब्युरो हाज्या अंतर्गत वेगवेगळे डॉक्युमेंटेशन करप आनी पुलीस स्टेशनचो समन्स आसतलो किंवा बाकीचे सगळे फक्त बदल जी तुमी EFRI जी म्हटली पळय न्ही हे आमचे फक्त पेंडींग आसा थोड्या दिसाच्या भितरूय ते सुरू जातले वी आर फॉर द परमिशन ते सुरू जातले ओके इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द मेडलार ॲप हो अजून इन प्रोसेस आसा इम्प्लिमेंट जावंक ना तो करपाक घेतला तोय बी ॲप जो आसा पळय न्ही होय आमी रेडी करता स्पीकर सर स्पेशल ब्रांच अगेन
म्हणजे आमी दोनूय कडेन नॉर्थ साऊथ ह्या पद्दतीत टू रिपोर्टिंग करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीत ही खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम ही फॅसिलिटेटूय करता आनी त्या पद्दतीच्यो बाकीच्यो लागल्यो जाल्यार केसीसूय बूक करता विथ अ स्पिडी डिस्पोजल फॉर द FRRO मुंबय हेच्या कडेन कम्युनिकेशन करून बाकीच्या कोणाक जे प्रॉब्लेम्स जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीरय बी आमचे फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम ही वर्क करता. स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम ह्या स्टेट पुलीस कंट्रोल रुमांतल्यान सगळें मॅनेज करप पुलीस कंट्रोल रूम 100-101 हाच्या कडेन परत ह्याच्या अंतर्गत 41 रॉबर्ट व्हेकल्स 2 हायवे व्हेकल्स 11 पिंक फोर्स व्हेकल्स 54 PCR रॉबर्ट व्हेकल हायवे आनी हातूंतल्यान सगळो डेटा मेंटेन करप हें काम सदांच अपग्रेडेटेड ERSS 112 सिस्टम हातूंतल्यान डायरेक्ट कॉल जरी आयलो आसत जाल्यार विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम त्या इन्सिडंट्सा पर्यंत पावप हें काम आमचे सातत्यात पुलीस हे करीत आसा त्या खातीर रोखडेच म्हणजे क्वीक रिस्पॉन्स ह्या हातूंतल्यान आमी हें करता. स्पीकर सर आमी बाकीचे कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतींत नवे पुलीस स्टेशन्स तुज्या केप्यां घेतलेले आसा. बाकीचे कडेन आमी वेगवेगळे कडेन आमची रिनोवेट करपाक घेतल्या. चांदोरचे आउटपोस्ट सांगलो ती चांदोर आगोंदचे पुलीस घेतला हांव सगळ्या हितूर वतना डिटेलान. स्पीकर सर म्हाका दिसता फातोड्याचो आतां फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा आगोंदा तुज्या हांव घेवपाक लायता रिनोवेट करपाचें कितें आसा पळय न्ही केप्यां घेतला तुज्या ताच्या खातीर प्रोविजनूय दवरला. हय जातलें मरे एस्टिमेटेड कॉस्टूय केला तेजो एस्टिमेट सुद्दां रेडी जाल्ला 7 कोटीचो करता 772.67 लॅक्स 7 कोटी रे लाखांनी म्हणजे तूं 72 लाखान बांदूंक येयला. हय स्पीकर सर तेच्या खातीर हे वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन आनी हे घेतला. स्पीकर सर आमी भरती जी पुलिसान जी केल्या पळय न्हू ही कंटिन्युअसली भरती केल्या. आत्तां जे पोस्ट वेकंट जाल्यात तेच फक्त पोस्ट वेकंट आसा. नवीन म्हणजे 706 IRB म्हाका दिसता ट्रेनिंगेक गेल्या आनी पुलिसूय सिलेक्टेड आसा ते थोडे ट्रेनिंगेक वचपाचे आसा. स्पीकर सर पुलीस ट्रेनिंग स्कूल वाळपय हे आमचे एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग स्कूल तशें थंयसर आजून थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय. बट टायम टू टायम जे पुलीस भरती जाता तांकां विशेश करून पुलीस आसतले होमगार्ड आसतले लेडी पुलिसांक हांगासर आमी ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे आमच्या पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांतल्यान करता एंड वीच इज वन ऑफ द गूड पुलीस ट्रेनिंग स्कूल आसा. इट इज अन लिगल सेल एंड विजिलन्स डिपार्टमेंट आमी स्पीकर सर हे विजिलन्स लिगल सेल आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट पुलिसान आसा तेय बी ह्याच पद्दतीत आमी काम करता. स्पीकर सर पुलिसीचेर उलयता आसतना बाब विजयान जो आरोप केलो की तेणी आमी कितल्या कोटीची म्हटली तेणी ती म्हाका खबर ना 60 कोटी काय कितें तरी 66,15,000. स्पीकर सर आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हावस भायर तो पळोवन येयलो तुमकां जाय जाल्यार जे आमी घेतलां 2.5. स्पीकर सर म्हाका खबर हांवें सांगलें एकच मिनट 27 किलो आसा. स्पीकर सर हितून नाही विजय बाबू तूं हांव आत्तां भायर वचून पळोवन आयला. हय स्पीकर सर हांव उलयतां ती उखलपाची नासता नासता ती. स्पीकर सर हितूर बरं स्पीकर सर तेणी तो आन्सरान न्हू तेणी आरोप करतना असो दाखयलो की ते स्पीकर सर हांव आतां सांगता न्ही हांव स्पीकर सर हांव सांगता. जर तुवें उखलपाची केन्ना केन्ना मराठीनूय उलोवचो आतां ती पुश करपाची आसा तेणी आतां. स्पीकर सर येस तुजी म्हायती सर तो कोंकणीनूच उलयता आतां केन्ना केन्ना मराठीन उलोवपाची गरज आहा ताका. हय तूं बरो उलयता तूं अरे बरो उलयता तूं हांवें खंय ना म्हटलां. अरे बरो उलयता तूं हांवें ना म्हणूंक ना मराठी तूं चांगली बोलू शकतो तेंच. स्पीकर सर आमी उलया तेच तुवें ताका तापयलो नाका बीन म्हणून नाका म्हणपाक आहा ते भायर कळ्ळें. स्पीकर सर तुमी कंप्लीट करात. स्पीकर सर आमी आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा ताज्यान जो इन्सिडंट जालो टेररिस्ट आयले आनी आमी कोस्टल स्टेट आसा ताच्या खातीर आमकां इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही हे प्रिपेर्ड रावचें पडटा आनी ते पळयल्या उपरांत हांव मुद्दामून हांव पळोवपाक गेलो तुमी पळयलां आसतलें आनी प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी करून दाखयलें. जाय जाल्यार विजय फाटल्यान रावल्यारूय जाता मागीर लागता काय ना तें कळटलें.
म्हणजे लागचे न्हू म्हणून आहा रे तशें तें हांव फकाणां ना करिना ना एक मिनिट स्पीकर सर हांवें जेन्ना पॉयंट आवट केलें मुखेलमंत्र्यान म्हाका कितें सांगलें की ती 27 किलो न्ही तुका आन्सर मेळ्ळा तें रॉंग मेळ्ळा ते इतले तरी स्पीकर सर ती दोन तरेची आहा भितर तुमच्या कॅबिनान जें दवरलां कॅबिनान दवरला ते 1.5 किलोचे तुम्ही पळयलें धाकटे लाटी स्पीकर सर दोन तरेची आहा न्ही रे. टेररिस्ट अटॅक तुवें धाल बीन म्हणून तेजी टेररिस्ट फकाणां करून अटॅक तुवें जेन्ना दाखयली. एक मिनिट स्पीकर सर कसाबान जो टेररिस्ट अटॅक केलो तेन्ना आमी ट्रॉली वयल्यो ह्यो घेवन वतले हांवें स्पीकर सर, 27 किलोचेर स्पीकर सर, हांव हांवें सांगता. हांगा सगळ्यान बॉडी बिल्डर हो स्पीकर सर, आणि सदस्य विषय आणि सदस्य विषय क्लियर जालो तुका स्पीकर सर माझी 15 मिनटां उरल्यात चड उरोंक ना Yes. स्पीकर सर आम उलयतले आमी मरे, 15 अरे एक मिनटां. मिनिट बस सगलो सांगता तूं आतां उलयतलो, 15 युरी सांग मिनटां. युरी बस जामीन मागीर जेल तुका काबार कर. फायनान्साचेर उलोवपाक आसा न्ही वेळ एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता तुज्यान मागीर हे बिलाचेर तेजे बाब, उलय, हेजे उलय, माझे बिलाचेर अर्दे वर नोटाचे आसा. उलय. सांगता बस बस नोटाचे मातशे उलय पोझिशन लिडर डिस्टर्ब करनाका बस बस बसून घ्या ते दोन तरेचे आसा नोटाचे मातशे उलोवपाक सांगता लाय. रे हय सांग आनी सांग मातशें ठीक आसा ते दोन तरेचे आसा एक म्हणजे पुलिसांनी किंवा जे सेफ्टी घेवन गुळी मारपा खातीर ते फुडें व्हरपाचें आसा ज्या जाग्याची ती 30 आमी घेवन दवरल्या बाकीची जी हातान घेवन डायरेक्टली ज्या जाग्यार लाठीचार्ज जाता किंवा गुणे मारता कोण ती घेवन वचपाची आसा त्या खातीर हांवें तेंय सांगलें आनी तेजी पर्चेज ऑर्डरूय तुमच्या मुखार दवरली हांवें स्पीकर सर हांव जेल ह्या विशयाचेर एक म्हणजे आमी टायम टू टायम थंय रेट मारता मोबायल मेळटा पळय न्हू ते मोबायल सिजूय करता जर थंयसर बाकीच्यो थोड्योश्यो थंयसर हांव टायटन करपाक लायता आमी आतां थंयसर IGPक थंयसर अपॉयंट केला आनी जेलाचे रुल्स बाकी सगळे स्ट्रिक्ट केल्या फक्त एक म्हणजे 100% मोबायल भितरलो बंद करपाक लायता थंयसर जॅमर जाल्यार जॅमर लावपाक लायता आनी मोबायल भितर कसोच वचपाक दिना एक काम करता बट त्याच बरोबर स्पीकर सर आमी थंयसर नर्सरी युनिट सुरू केलो पोल्ट्री युनिट सुरू केलो डेरी फार्मींग सुरवात केलें आमी थंयसर इग्नोचें सेंटर सुरवात केलें जिपाडाच्या वतीन तांकां ट्रेनींग दिता आमी हँडीक्राफ्टाचें रुरल सेंटर सुरवात केलें स्पीकर सर कैदी जे आहा पळय न्हू आतां ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्योय डिग्री घेवपाक लागला एक 2-3% कोण तरी जे म्हणजे जाका आमी म्हणटले पाड कैदी असतात पळय न्हू ते अशा पद्दतीची कर्मां करीत आसा बट बाकीचे कैदी थंय रावन तेंच्यांनी सुदारचे आनी त्या सुदारपा खातीर तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्हू त्यो गजाली आमी करीत आसा स्पीकर सर थंयसर CCTV कॅमेरा आनी बाकीची सेफ्टी जी घालपाक जाय पळय न्ही तितकी आमी घालता स्ट्रिक्टली म्हणजे पयलीं थंयसर फक्त डायरेक्ट पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां थोडीशी शिस्त कमी आशिल्ली आतां आमी जेल जी आहा पळय न्हू ही डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडून थंयसर IGP जो आसा पळय न्ही तो जेल इन्चार्ज म्हणून घातला म्हाका खात्री आसा की लेटरा रिप्लाय येईल तुका तुवें सांगलो मातशें तेलंगणा येता तूं सोले तेलंगणा पुलिसीन जे सांगलां स्पीकर सर हय तेलंगणाचे पुलीस सांगल्या पळय न्हू म्हाजो DGP तेंच्या कडेन उलयता तेंच्यांनी तशें कांयच आमी जे लेटर केल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑफिशियली आमकां कम्युनिकेशन कांयच करूंक ना परत आमी ताका सरळ फाटलेच फावटी तांच्यांनी जेन्ना सांगलेलें इट इज रिलेटेड टू द गोवा म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेलें तुज्या कडेन कितें क्लूज आसा आनी गोवाचो कोण रिलेटेड आसा जाल्यार तेजी नांवां धाड तांच्यांनी आमकां टॅलिफोनिकली जेन्ना आमचो DGP तेच्या कडेन उलयलो ना आमचे कडेन तसो प्रूफ कांयच ना म्हणून सांगलो आनी रिटर्न तेंच्यांनी कांय धाडूंक ना स्पीकर साहेब उलयता स्पीकर सर पब्लीक वर्क डिमांड नंबर 21 ना ते 14-year-old गर्ल जे रेप जाल्ले तेजे माझे इन्क्वायरी सुरू आसा तेजी इन्क्वायरी सुरू आसा आनी तो सुटचो ना हांव सांगता तो सुटचो ना तेकान कितको हे पळय तुका परत सांगता तो भितर हा भितर रावन फोन मारता मोबायल दिला पळय न्ही रे तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली हांव तुका तेय सांगता सुटचो ना तो ताजी इन्क्वायरी केली तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्ली हांव तुका तेय सांगता म्हाकाय सिंपती आसा त्या ज्या चलयेन जो मनीस आमचो एक DYSPच्या अंडर इन्क्वायरी कर म्हणून तो NGO आयलो आनी ह्याच DYSPच्या अंडर तेजी इन्क्वायरी जावनी म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो त्याच DYSPच्या अंडर तेंची इन्क्वायरी दवरल्या तेंचे NGO जे आसा पळय केसीस हँडल करता ते NGO म्हाका पर्सनली येवन रिक्वेस्ट करून गेला आनी हांवें ती इन्क्वायरी लायल्या ऑलरेडी फोन बंद करता स्पीकर सर म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आयज खरें म्हणजे PWDचेर उलयता आसतना रस्ते बिस्ते सोडून सगळे कला अकादमीचेरूच उलयले म्हणजे कला अकादमी PWDच्या वतीन एकूच ह्याच पद्दतीन सगळे चडशे जाण विरोधकांतले उलयले आमचे सगळे जाण आपापले बाकीचे डिमांड्स जे आहा पळय हे सगळे दवरले बट स्पीकर सर खरें म्हणजे कला अकादमीचेर हांवें पयलींय सांगलां की आमच्या 3 मेंबर कमिटीचो रिपोर्ट येवपाचो तो तेंच्या मुखार दवरता IIT मद्रास IIT
मुंबय हांच्यांनी पयलीं मद्रासान हें केल्लें, मागीर IIT मुंबय इंजिनियरींग कॉलेजचे रिपोर्ट. आत्ताच्या घडीक आमी फुडलीं 5 वर्सां ही कला अकादमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मेंटेन करून घेतले. आनी हांवें जशें सांगलां, आमी कमिटी जी आहा पळय न्ही, हांव म्हाज्या PWDच्या अंडर कलाकारांची कमिटी जे सजेस्ट आसा पळय तेंची घालून बारीक मायनर कितें उरलां आसत जाल्यार तें करून घेता आनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडल्या एक फावटी हांवें दवरता हेंय सांगलां. स्पिकर सर, हांव PWD गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स कालचें खरें म्हणजे उत्तर दिता आसतना बिल्डिंग्साच्या वतीन हांवें सगळें उत्तर दिलां. एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर स्पेशली फॉर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स हाच्या खातीर आमी करता म्हटलां. डेडिकेटेड टीम फॉर टू प्रपोज फॉर द कॉन्स्टिट्यूट वील लूक आउट द इम्पॉर्टंट बिल्डिंग्स ज्यांची एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो किंवा ज्यो हेरिटेज बिल्डिंग्स आसतल्यो हाच्या खातीर करता. स्पिकर सर, परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर विथ द इनबिल्ड मेंटेनन्स हे आमी ऑलरेडी सुरवात केला. NDT स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा खातीर वेगवेगळ्या बिल्डिंगेंची आमी सुरवात केला. स्पिकर सर, बिल्डिंग्स पळयता आसतना इमिडिएट आनी बाकीच्यो बेगिनात बेगीन ज्यो बिल्डिंग घेवपाक जाय त्यो स्पिकर सर आमी हातात घेता. प्रायोरिटी ते जुंता हावसा मातशें दी शिफ्ट करपाक, ते स्टार्ट करपाक. कितें तें जुंता हावस पळय आहा ते प्रायोरिटी ते पयलीं ते मातशे जाग्यार घाल. जुंता हावस डेमोलिश करून नवीन बांदचें पडटा. बरें, पण तेंकां अजून बांदपा बट शिफ्ट कर तेंकां थोडे आहाय तेजे ऑलरेडी जे भितरले जे हे आसा पळय न्ही लेसी जे रावल्या थंयसर कितलींशींच वर्सां शॉप घेवन ते भायर सरना तेजो प्रोसेस ऑलरेडी चालू केला. तेणी लेटरां तांकां काडल्या, ते एकदां भायर सरले काय आमी जुंता हावस जे आहा पळय न्हू ते नवीन बांदपाक सुरवात. यू हॅव सेट 600 crores प्रोविजन यू हॅव मेड ड्युरिंग द क्वेश्चन आवर टायम. ते मागीर वेर यू पूट ते मातशें शेअर कर मागीर आमकां वीच बिल्डिंग्स आर ऑन प्रायोरिटी बिकॉज 381 आर इन डिलेपिडेटेड कंडिशन. स्पिकर सर, आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमी जे विकसीत भारत विकसीत गोवा जे म्हणटा पळय न्ही, आमकां परत खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प ही केंद्र सरकाराची माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणजे आतां पर्यंत आमकां जवळपास 30,000 कोटी रुपया मेळ्ळ्या आमच्या बजेटाच्या पेक्षा चड. आनी फुडल्या 5 वर्सांक परत 30,000 कोटी रुपया गोंयांत जे आहा पळय न्ही ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक स्पेंड जातले हेजो आमकां विश्वास आसा. जेणे करून नॅशनल हायवे आसतले, बाकीचे सगळे हांव तितूर डिटेलान वचना. वेगवेगळे प्रोजेक्ट तुमी सजेस्ट केल्या, ओके, ते सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू घेवपाची आमची तयारी आसा. ओके, ते तुका तेजे CAGचेर हांव उलयतां. स्पिकर सर, आज ताका CAGचेर उलोवपाक ताका फायनान्साचेर आहा तेन्ना उलय, हांव तेन्नाय उलयतां. CAGचेर हांवें सांगलें मरे, CAGचेर हांव उलयतां. स्पिकर सर, CAGचेर उलोवपा खातीर हांव उलयतां, कांयच हरकत ना. स्पिकर सर, आमच्या PWD म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट हाजेर वेगवेगळ्या हाजेर जे सगळ्यांनी उलयलां. स्पिकर सर, आमी सिवरेज COL लायन घालप आनी प्लांट चालू करप आनी परत आसा तशें स्ट्रीमलायन करप हे स्पिकर सर आमी सुरवात केला. खड्ड्यांचो विशयूय बी जो आहा पळय न्ही रे, राव सोडयता. स्पिकर सर, हांव STP प्लांटाचेर पयलीं सांगता. स्पिकर सर, आमी सगळी कडले STP प्लांट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी काम हातांत घेतलां आनी हे STP प्लांट इन टायम बाउंड पद्दतीत करप हे आमी सगळी कडले टायम बाउंड पद्दतीत जे आहा पळय न्हू करता. सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे आसुनी किंवा PWDच्या अंडर आसलेले सिवरेज हे दोनूय जे डिपार्टमेंटाच्या वतीन सिवरेजीचें काम सगळें आमी स्पिकर सर करपाक घेता आनी जाता तितके बेगीन हें काम जें आसा पळय न्हू मागीर तें मडगांव आसतलें किंवा तुजें केपें आसतलें किंवा बाकीचे कडलें आसतलें हे जे आमी हातान घेतल्या ते प्रोजेक्ट सिवरेजीचे आमी कंप्लीट करता. स्पिकर सर, रिगार्डींग द ड्रिंकींग वॉटर 585 MLD प्रेजेंट आमची डिमांड आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून. प्रेजेंट आमी आत्तां आमकां आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून डिमांड आमची 664 आसा. आमकां जवळपास 79 MLDची शॉर्टेज आसा. बट एडिशनल 248 MLD WTP इज टेकन प्रेजेंटली फॉर द एक्झिक्युशन. इट इज इन 193 जे आमी हें सगळें काम वेगवेगळे गांजे, शिवोली, अस्तोडा, मोल्लें, पिलन ह्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान 193 MLD जे आसा पळय न्ही हे वॉटर जनरेट करपा खातीर घेतला आनी ताका लागून ही सगळी ड्रिंकींग वॉटरची जी शॉर्टेज आसा ती येता त्या वर्साच्या भितर हे सगळे पुराय कमी जातले. एकूच हे जे एक्सिडंट जाल्ले ब्लॅक स्पॉट तेजेर मातशें सांग. 100 crore पड ते मागलो ते मेळय आनी वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन. स्पिकर सर सांगता हांव, झिरो बिलाचेर एकटोय उलयलो ना. 40% लोकांक झिरो बील येता.
16 क्युबिक लिटर जो उदीक वापरता पळय न्ही. अरे स्पीकर सर बरें आसता ते कोण उलयना. बस 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 40% लोकांक स्पीकर सर. अरे पावस ज्या पद्दतीत पडला बस सांगता हांव. म्हणजे वेंजे वेगस बसून घे. श्री विजय सरदेसाय कंप्लीट करपाक स्पीकर सर हे आतांय म्हाका उलोवपाक दिना. रस्त्याचेर मातशें उलोवपा लाय. येस कंप्लीट करपाक दियात. रस्त्याचेर पास कर मरे तर सगळे. रस्त्याचेर मातशें उलोवपा लाय. श्री वेंजे वेगस स्पीकर सर सांग. प्रेस करता का MLA फंडान हो पयलो मुखेलमंत्री जो MLA पैसे दिवपी 2.5 कोटी रुपया काम केलें म्हणून आमी आनी तेजे तुम्ही- आमी एक मिनिट आमी तेजें अभिनंदन केलें. आतां सरप्लस बजेट दिलां. बाब नरेंद्र मोदी ताका लाडलो म्हणून 30,000 कोटी दिवपाचो आमकां 2.5चे 5 कर. तें सांगलें तो उत्तर दिना. तें दी झिरो बील खंयचें 5 कर म्हणून सांग. स्पीकर सर हे सामान्य मनशाक अरे सामान्य मनशा आम्ही सामान्य मनशाचे लोकप्रतिनिधी. आम्ही लोकप्रतिनिधी सामान्य मनशाचे. वेंजे वेगस कंप्लीट जाऊन दी. या स्पीकर सर अभिनंदन केलें कट मोशनां मूव करून. स्पीकर सर माझे म्हणणें आसा आमी रजिस्ट्रेशन ऑफ द वॉटर टँकर सुरवात ते केला. वॉटर टँकर बरें हा आमकां पयलीं MLAच्या हातून कितें बरें स्पीकर करपाक सर, दी. फाटले फावटी जे 18 दीस आमी काम केलें हांगा. पावती लोकांक दी सर्वसामान्यांक. स्पीकर सर हे मेन न्ही. तुमकां नाका 5 कोटी तुमकां नाका. स्पीकर सर तुमकां नाका पैसे. विजय सरदेसाय 3 मिनिटं उरला. हे आमदार यस तुमकां यस नाका. 3 मिनिटं उरला सर कंप्लीट करपाक दियात. दिवपाना स्पीकर अपोजिशन लीडर इरी आलेमा फायनान्साचेर उलोवपाचो. 3 मिनिटं उरल्या सर ते कंप्लीट करपाक दियात. फायनान्साचेर उलय. सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलय. मागीर उलय मरे. सप्लिमेंट हांव AJPWD तुका लिस्ट आहा आमको लिस्ट ना. फायनान्साचेर उलय तेन्नाच खबर आहा. उलय फायनान्साचेर उलय. तूं 8 सोंपयता कितें करतले आमी. नरुणा ना मातशे विरेश बाब सप्लिमेंटरी डिमांडाचे उलया ना सप्लिमेंट हे मेन आमी हाजेर फायनान्साचेर उलयले आमी. हो आमची कट मोशन ताजेर आहा वाडोवचें म्हणून. हेजेर उलयले ना. सर ताणें 2.5 कोटीचे 5 कोटी दिवचे हे आमी ताजें अभिनंदन केलां. तितलें तर ताणें एक्सेप्ट केलें. सगळे पाय 1 2 3 4 जण बसले. बसात बसून जालें विसा युरिया लेमा सर तुमकांय जाय आसतलें न्ही. तुमकांय जाय न्ही ते युरिया लेमा 5 कोटी दिल्ले नाका तुमकां. स्पीकर सर हांव ताका ते लास्ट सांगता. एक युरिया लेमा अपोजिशन लीडर स्पीकर उबो रावले नंतर हावजाचो रूल आसा तुवें बसपाक जाय. तूं बसना. तो बसलो हांव बसलो. तो बसलो तू बस स्पीकर उबो रावलो तेन्ना हांव तो बसलो. बसलो उठला. बस बसून घे. बस तुगे जाल मुठान बस बसून घे. 2.5 कोटीचे सांग मरे. एक मिनिट बस सांगता मागीर. बसून घे. आमकां उलोवपा दी मातशें आतां. अरे हांव सांगता तूं म्हाकाच उलोवंक दिवना. तूं 1 वर उलयला. हांव एक वर उलयलो ना स्पीकर सर. अपोजिशन लीडर युरिया लेमा बसून घेयात. रजिस्ट्रेशन ऑफ द टँकर. स्पीकर सर आमी लॅब जे आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला. PM गतीशक्ती हे ई मॉड्युलाचेर आमी सगळे रोड्स जे आसा पळय PM गतीशक्तीचेर येवपाक जाय. 1 ॲप फॉर ऑल द सर्विसीस PWDन आमी एक्टिवेट केला. CM हेल्पलायनूय बी आमी एक्टिवेट करता तेज्या अंतर्गत जातले. स्पीकर सर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे खड्डे पडल्या पळय सगळ्याक न्ही ते सगळे खड्डे आमी इन टायम बाउंड ते सगळे खड्डे बुजयता. पावस हे पळय स्पीकर सर टायम बाउंड म्हणजे 1 मिनिट कंप्लीट करपाक दिया मरे. विजय सरदेसाय स्पीकर सर आमकां पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत 1 म्हयनो तरी जायो. अरे बाबा हय बस बाणावलेचो तेंच ओके. स्पीकर सर तांच्यांनी सांगता आसतना आमची रायट्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू उदक 24/7 त्यांनी म्हटलां तशें 4 वरां उदीक आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आनी 100% 4 वरां उदीक. काल मोठा 2 वर आलो मग मुरमुगांवात 4 वरां रे बस मातसो. 4 वरां तो 2 वर मुटालो. काबराल हे दिसोता काबरालूय 4 वर मुटालो. 4 वरां दिता. दिसोता पोत येता. राव रे ते दाखोव नाका रे. स्पीकर सर ट्राफीक सायन कोड आनी बाकीचे सगळे दाखयता. बस फुडें सांग. स्पीकर सर ताका बसपाक लाय. येस अरे MLA लेड 2.5 कोटी असली मरे. हे उदका मातशें सांग. हे खोला उदका मातशें सांग.
मागीर सांगता आतां काय सांगना हेजे काय उलयलें ना स्पीकर सर हेजे मातशें उलय चीफ मिनिस्टर मातशें Speaker sir, I think the members of the opposite side don't want to listen to the reply. I think Speaker you sir. should put the demands to vote and finish it. एकूच Speaker मिनिट sir. म्हाका 5 मिनटां दी स्पीकर सर विजिलन्साच्या we want our केसीसच्या problems to be solved. Honorable Minister, we want our problems to be solved. It is almost 1 minute. sir. But Chief Speaker, Minister sir. is not coming to the point. Chief Minister is not coming to the सदस्य point. अल्टर्नेटिव्ह कोस्ता बसून घेत. स्पीकर सर विजिलन्स केसीस ज्यो आहा पळय न्ही टायम टू टायम विजिलन्साच्यो केसीस सगळ्यो घेयत आसा आनी विजिलन्साच्यो केसीस अपडेट करीत आसा डॅट डिपार्टमेंट आनी लोक आयुक्त आपल्या पद्दतीत काम करता खातीर तेजेर आनी हांव व्हडलें कांयच उलयना स्पीकर सर होमगार्ड स्पीकर सर होमगार्ड फक्त आतां 1 मिनिट 5 मिनटां डिस्टर्ब करू नाका मागीर सांगता होमगार्ड स्पीकर सर एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर हय घेता चल स्पीकर सर म्हज्याच सरकारान फ्रिडम फायटराच्या चिल्ड्रनाक जे आहा पळय न्हू स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब करू नाका म्हणून सांग स्पीकर सर फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक आमी सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या आतां थोडीं जाणां उरल्या तांकां जाता तितके बेगीत कारण 63 वर्सां जालीं आनी टायम टू टायम 3 फावटी हेजें ओपन केलां तांकां उरलेल्यांक आमी नोकरी दिता आनी तेंचे उरलेले सगळे Speaker डिमांड sir. हे आमी पास केल्या CM sir. Speaker sir, under Rule 16, I move that the sitting of the House be extended by 1 hour. सिटिंग ऑफ द हाऊस एक्सटेंडेड Sitting of the House extended by 2 hours. 1 hour. दोन वर इन फेवर Yes. जालें आतां 8 Those in favor, ayes. Yes. Yeah. Sitting of the House is extended by 1 hour. जालें 8 जालीं. कर सर त्या खातीर लॉटरीज आसतले फायनान्स आसतले तेंच्यांनी काय उलोवपाक दिवंक ना ओके तांकां उत्तर नाका आशिल्लें ओके हय स्पीकर सर शेवटी सगळें सांगता आसतना हांव फक्त हो कंप्लिटली आमचें सरकार जे ते अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता हे डिमांड सगळे पास करचे सर्वे पी सुखिना सर्वे संतू सर्वे निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा किंचित दुःख मायू Yes. Yes. उलोवपाक दिवंक ना उदय आमी आतां हांव दिल्ल्या वळेरे 15 वेल्या मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 सभाघराच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 मंजूर जाल्यो